दीस मंगळार जुनाची 10 तारीख 2025. पहिले मसाप सांव पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. अध्याय 1 वळ 18 तावन 22 पर्यंत. भावा भयणीनो, विश्वासी देवाच्यान हांव सांगता, तुमचें उतर एक घडये वय आनी ते 6 घडये न्हय म्हणून दिल्लें न्हय. आमी म्हणजे सिल्वानान, तिमोथेन आनी हांवें देवाचो पूत म्हूण परगट केल्लो जेजू क्रिस्त तुमचे मदें वय सांगतास न्हय जावंक ना. तो सदांच वय. देवान केल्ल्यो सक्कळ बसवण्योय ताचे थंय वय जाल्यात. देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मरिफात आमी आमेन म्हणटा. देवच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान थिरासण दिता. ताणेंच आमकां ते लायल्यांत, आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्याची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 119, 129 तावन 130, 131 तावन 132, 133 तावन 135. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फंकय. तुजी खुशी खरीच विचित्र, देखून हांव ती पाळटां. तुज्या उतरांचें उक्तावण मतीक उजवाड आनी सद्या काळजांच्यांक समजणी दिता. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकरांचेर फंकय. तुज्या आज्ञाक आशेवन लालेव नासता, उक्त्या तोंडान हांव उद्गारता. फाटीं परतून म्हजी काकूत कर, तुज्या आप्त मित्राक न्हीद जोड दी. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकरांचेर फंकय. तुज्या बसवण्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायटाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या साकरांचेर फंकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. श्लोक. तुज्या मुखामळाचो परजळ सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फंकय. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. तुमचो उजवाड दिवटेबरी मनशा मुखार परजळून दी. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गीच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. आलेलुया, आलेलुया. शुभवार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. अध्याय 5 वळ 13 तावन 16 पर्यंत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, तुम्ही पृथ्वेचे मीठ. मीठ जर आळणी जालें तर कित्यान ताका करसाण दिवची? भायर उडोवंक आनी पांयां तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकार ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदला तें शहर लिपोवन उरना. कोणीय मनीस दिवो पेटोवन कळशे पोंदा दवरिना. बकार घरांत आसल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटोणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं. ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयची सुवार्ता मीठ आनी उजवाड ही 2 पितुरां जेजूच्या पाटलावदारांक व्यक्त करूंक दवरता. मीठ खाण नितळ दवरता आनी रूच दिता. जेजू म्हणटा, आमकां मिठा बरी बरें करूंक आपोवणें दिलां. हेरांक दयाळाय आनी मोवाळाय दाखोवन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोन हेरांक मीठ जावंक साध्य आसा. मीठच जर आळणी जालें तर कितें फायदो? तें खंयच्याकी उपकारना. त्याच प्रमाणे आमचो भावार्थ आमी जियेना जाल्यार संवसारार कितेंच बदलावण हाडूंक जायना. जेजू आमकां संवसाराचो उजवाड जावच्याक आपयता. दिवो आसचो खाटल्या पंदा लिपोवन दवरूंक न्ही, बगार
सर्वांक उजवाड दिशें देवटोणेर दवरूं. हेरांनी जेजूचो पाटलाव करच्याक आमचे जिणे मरिफात प्रेरण जायजे. बदलाक आमची सबडाय उलोवची न्ही. देखून आमी आमकांच विचारया, हांव जेजून सांगिल्ले बरी हेरांक मीठ आनी उजवाड जाल्या? म्हजें तें आसचें बरेंपण भायर हाडन हेरांक उजवाडाची व्यक्ती जाल्या? देवाचो मोग संवसारी वांडच्याक आमचो भावार्थ आमी जियेवया आनी आमकांच आमी देवाक समर्पिया.